A4, page 2. Soglang तुमकां देव बरो दिसtiu. देवाक दिन वासून मीस पिटयता रीज आनी सिनिया काब्राल. तशेंच आमी मागता अलिसा विएगस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुर्गावाडी ह्या वाड्यांत रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. आयसांव फेर्नांडीस, जोकिन गोम्स, Bernardina Guardo, Maria Ludin Afonso, Renio Afonso, Caetan Afonso, Iris Rapoz, Joe Gonçalves, Rosie Vaz, Lazaro Rebelo. Ani akvar Marichi Bet, या कुटुंबाक तांचे पासत मागुया. Conceição Monteiro, Anas Vingel, Joseph Afonso, Victor Pires, Rui Prazeres. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. Ali tuमच्या आत्म्या सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज साद्या कालाचो चवथो आयतार. आयज आमच्या गोंयधामाच्या 2 प्रांतांत जेजूचे वळखीचो दीस पाळटा. आयचो सेवा धर्माचो विशय जेजूचो वळखींतल्यान बोरवांचो विस्तारुया. दोतोनीच्या मुन्यारपण, देवाच्या उतराचें मुन्यारपण. देव शोंडेशकारा जेजूची वळख भुरग्यांक दितना दुबावा विरेत कुशालकायेन हे मुन्यारपण चलयतात. दोंगऱ्या वेल्या प्रवचनांतल्यान जेजू बागया शिकयली. ही बागया आमच्या जिवितांत खूब म्हत्वाची, कित्याक ती आमकां फकत बोरवांचो दिना, पूण आमच्या जिवीत देवाक मानता ते भाशेन जिवंक उस्कायतात. खरी कुशालकाय संवसारी वस्तूंचेर दवरलेली ना, पूण दुसऱ्या सोबे दोयाल मोगाल जावन शांतीन आनी एकचारान जिवंक मेळटा. बागयांची शिकोवंक आपणावंक वेतान थंयसर जेजूचो बोरवांचो विस्तारूंक आमकां बोल मागता. केरीत भाशेन आयच्या दिसा दोतोनीच्या वावरांत मिसळ आसलोले लौकीक भाव भयणी कुरपा आनी बोल हे मिसा बेटेन मागुया. आणि हे पवित्र गूड फावती परी समारंभूक आमची पातकां ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आखबार मारये, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. पान 5 पेज 5 ह्या पुस्तकाचेर महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया, सर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका वाखाणटाव, आमी तुजी स्तुती करताव, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका महिमा दिताव. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका दिनवासताव. सुमिया एकल्याच जोनीत पुता जेजू क्रिस्ता, सुमिया देवा देवाची शेडये बापाच्या पुता, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची काकूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं सुमी, एकलोच तूं बोवडतो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगळ्या काळजा मनान तुजी स्तुती करूं आनी सगळ्या मनशाचो नीज मोग करूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजी सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. पयलें वाजप संवसारांतल्या बऱ्या मनशानो देवाचो आज्ञा पळयतानो सगळीं तुमी सरस्पुराक सोदतात. प्रामाणीकपण सोदात, लानविकायेन सोदात. सरस्पुराच्या रागाच्या दिसा घडीक तुमकां आसरो मेळत. तुमचे मदें हांव ल्हान आनी गरीब लोकांक दवरतलो आनी इस्रायलांत उरता तो लोक सरस्पुराच्या नांवान आसरो सोदतलो. वास्कोळपणां करचें ना, खोटी मारचो ना आनी लोटकी जीब आनीक तांच्या तोंडान मेळची ना. पूण तांकां
चोरवाक वचूं आनी समाधान जावंक मेळटलें. कोण एक तांचे वाटेक लागे ना. देवाचें उतर हें. काळजान गोरीब ती सुभागी सोर्गीचे राज ताचे हे स्तोत्र आमी येपुरी गावया. काळजान गौरव ती सुभागी काळजान गोरीब ती सुभागी सोर्गीचे राज ताचे. अनेक पाटी गावया. काळजान गोरीब ती सुभागी सोर्गीचे राज ताचे. सरस्वराक जय. सरस्वर सदांच खऱ्या उतराचो धुमाळो भुरग्या खातीर तो नीत करता. मुखेल्यांक तो गिरास दिता. कैद्यांचो संस्कीळ सरस्वर तोडून उडयता. जबाब. काळजान गोरीब ती सुभागी सोर्गीचे राज ताचे. सरस्वर कुड्यांचे दोळे उगडटा. भाग्योंतल्यांक नीत उबी करता. सरस्वर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब. काळजान गोरीब ती सुभागी सोर्गीचे राज ताचे. बऱ्या मनशांची सरस्वर अपुरबाय करता. पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना जो पिंगडेचे पिणकेक तुजो देव तोच सरस्वर राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. जबाब. काळजान गोरीब ती सुभागी सोर्गीचे राज ताचे. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणानो, तुमी देवाची आपणे मेळ्ळोली. कसली मनशां ती तुमीच पळयात. मनशाचे नदरेन तुमचे मोदें जाणारां ओ पदवेदारां ओ उंच कळयेचीं चडशीं नात. तरी जाणारांक लोचेक घालूंक जें कितें संवसार पिशें म्हूण धरता तेंच देवान विचून काडलें. आनी शोकतेन लोचेक घालूंक संवसार ओस्कोत म्हूण लेखता तेंच देवान विचून काडलें. तशेंच संवसार होलकी किकोन कसलेंच मोल नासलोली म्हूण धरता तांकां मोल आसलोल्यांचो नाश करूंक देवान विचून काडली. ह्या परी कोणाच्यानूच देवा मुखार आपली बोडाय करूंक जायना. ताच्याच देण्यान तुमी क्रिस्ता जेजूच्या जिवान जियेतात. देवान ताका आमची जाणबाय, आमचें प्रमाणीकपण, आमचें पवित्रपण आनी आमचें तारण करूंक दिलो. देखून बरयलेलें आसा त्या प्रमाणें बोळाय दाखोवंक सोदता ताणें सोम्या सोबें बोळाय दाखोवची. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे उडुपकार. उद्गार. सगळीं उबी रावन उद्गाराचें गायन गावया. B8 5:24 B8 पेज 24 पयलो आनी दुसरो श्लोक आमी गावचो.
सर्विस्पोर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. माथेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकाच्यो उरपोजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे चडशे आयले. तेन्ना ताचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. कशे मनान गरीब ती सुभागी, सुर्गेचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदोन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाळ ती सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्काय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, सुर्गेचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचें वायट तुमचेर आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. सर्गार बोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमच्या आदल्या प्रवाद्याकूय तसोच ताणें दुमाळो दिल्लो आसा. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, पयले सुवातेर आमी सगळ्या कातेकिस्तां पासत देवाक दिन वाचुया. आयज बोगमालो फिरको जयंत. जायतीं गोंयचीं कातेकिस्तां एकठांय जावन देव संदेशकारांचो दीस समोर उमतात. आमचीं हे फिरकोजेचीं कातेकिस्तां भुरग्यांचे आखाडणेंत जेजूची ओळख दिवंक जाय तो भार घेतात. तांचे पासत देवाक दिन वाचुया, तांचे पासत मागुया. आयची वाचपां तर तुमी बरे भाशेन आयकल्यात. पयलें वाचप सोफोनियस प्रवादी, इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा प्रोफेट झेफनाया. आनी हो प्रवादी मॉरल मायनॉरिटी हांची खबर करता. द मॉरल मायनॉरिटी म्हणजे कोण? दोज हू सीक ट्रूथ, जस्टीस, रायचियसनेस. सोदतात, प्रमाणीकपण सोदतात, नीत सोदतात ही बाबा भयणां. जेन्ना तो जियेतालो त्या काळार लोक आपणाक जाय तेच भाशेन जियेतालो. म्हणजे देवाक सोडलोलो, पोजोडपण कितलेंच आसलोलें, करप्शन भरलोलें, फटिंगपण असल्यो वस्तू. आनी इतलें सगळें आसतना जायतो इस्रायलाची बाबा भयणां जुदेव लोक देवाची शिकवण घेवन देवाचे शिकवणे प्रमाणे जिवंक वावुरताले. पूण तांचो आंकडो सारको ल्हान. तांकां एके भाशेन ब्लेसड, सुभागी सोफोनियस प्रवादी म्हणटा. कित्याक देव तांकां तांच्या बऱ्या एटिट्यूड आमी म्हणटा, बरो एटिट्यूड जो आसा त्या एटिट्यूडाक तांकां इनाम दितलो हें तो तांकां पुरगोडटा. शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू दोंगराचेर चडलो. ताचे पयले लोकाच्यो उरपोंजी पळोवन जेजू दोंगराचेर चडलो. लोकाच्यो उरपोजी म्हणटा ते कोण? थंयसर जायतो लोक आसलोलो. गलिलियाचो लोक आसलोलो, जुदेयाचो लोक आसलोलो, जेरुजाल्याचो लोक आसलोलो आनी दुसरो सोरबोंदीचो लोक आसलोलो. इतलो लोक ताचें आयकतालो. आतां हे आयकता तें पळोवन जेजू आतां दोंगरार चडला आनी ताचे शीस ताचे फाटल्यान गेले, ताचे शी आयले. आमी डिफरन्स करूंक जाय. आपोस तांकां जेजू विचून काडटा, 12 जाण. डिसायपल्स आमी म्हणटा शीस
कोणूय जाता आमी पाटलाव करता ती बाबा भयणा म्हणजे जायतो लोक जेजू बरोबर दोंगराचेर गेलो. दोंगराचेर तो जेजू बसला म्हणजे राबाय गुरुजी शिकयता तो सुमूट. गुरुजी कसो राबाय कसो जेजू तांकां शिकोवन दितलो. दोंगर आमी म्हणटा तेन्ना देवाच्या आसण्याची खबर करता. अब्राहमाक इजाकाक मारूंक व्हेलो तेन्ना दोंगराचेर थंयसर देवाचें दर्शन जाता आनी देव म्हणटा बुडव्याच्या रुपान तुज्या पुताक मारी नाकाय त्या मेंढऱ्याचो येवन भेटय. मोइजेस सासूपायची मेंढरां चोरयतालो तेन्ना एका जिलगुटांत उजो येता दोंगर तो. तूं आसाय ती सुवात पवित्र तुज्यो वाणो काड. आनी हो अनुभव तो येवन मागीर सांगता कोण तूं कितें सांगचें लोकांक. आय एम हू आय एम हांव जो सदांच आसां आनी सदांच आसतलो. एलिशा प्रवादी राणी जेजेबेल तिका मारूंक सोदताली तेन्ना तो पळून गेलो. दोंगराचेर धुलीन रावलो तेन्ना भायर सरले उपरांत वयले वादळ मोड सगळें जालें शांतताय आसली तेन्ना ताणें देवाक अनुभवलो. जेजू ताबूत दोंगराचेर आपल्या 3 शिसांक घेवन वेता तेन्ना एलिजा आनी मोजेस थंय दिश्टी पडटात. आनी पेद्रू म्हणूंक पावता काय बरें हांगाच रावया आमी. डिवायन एक्सपिरियन्स दोंगर. मोइसेस सिनाय दोंगराचेर गेलो तेन्ना ताचें तोंड लोकलोकीत जालें. इतलें ब्रायट लोकांक पर्यंत ताका पळोवंक जायनासलो. डिवायन एक्सपिरियन्स. मोइसेस मानामेत घेवन येता देवाचें उतर लॉ म्हणटा हे भाशेन तुमी जिवंक जाय. ही वेंट थ्रू अ डिवायन एक्सपिरियन्स. आनी आतां जेजू दोंगराचेर आसा आनी दोंगराचेर तो बसून लॉ हाडिना मानामेत हाडिना पूण परगट्टा. ही इज द लॉ. आनी आपणाची तो शिकोवन दिता आनी शिकोवन दिता तेन्ना म्हणटा आमी म्हणटा भाग्या समरी ऑफ द गॉस्पल्स. कितें म्हणटा तो खुशे मनान गरीब ती सुभागी. रुदोन करतात ती सुभागी. प्रमाणीकपणाक ताणेतात भुकेतात ती सुभागी. ब्लेसडनेस म्हणजे कितें जायत. हॅपी टू बी ब्लेसड. इमोशनल स्टेट नव्हती बट टू बी इन अ प्रिविलेज स्टेट. आमी म्हणटा द फेवर्ड वन. वाय फेवर्ड वन बिकॉज गॉड हॅज ब्लेस्ड. आनी देव कित्याक लागून आशिर्वाद घालता ही भावां भयणां घडये ती गरीब जायत. दुडवांचें ओद्दान बाटा मेसां घडये कांय ना जायत तांचे लागीं. पूण थोडे फावटी घडये ती मॅटेरियली पुवर न्हय पूण प्रमाणीकपण सोदतात कश्टवतात. ऑप्रेस आमचो जुदेव लोक फारोच्या हाताखाल दे वेंट टू ऑपरेशन. आपणाचेच ओस्तोंगी तांच्यान कांय करूंक जायनासलें पूण ती देवाचेर पातयताली. आपलो भावार्थ देवाचेर दवरलेलो आनी देवाक जाय ते भाशेन ताची शिकोवण ती जियेताली. तांकां मेळिल्ली शिकोवण. तस ती भुकेतात रडटात. कितें पळोवन समाजांत वायट आसा तें पळोवन तांकां दूख जातात. वायट तांच्यांनी मानून घेवंक जायना. तांकां थान लागल्या नितीची. थान लागल्या बरेपणाची. आनी तें दिश्टी पडना तांकां. पूण आपूण ती दुसऱ्या भावा भयणां भाशेन वायटांत आपलें जिवीत सारिनात. असोक जायत तांचेच उसोगी तांच्यांनी कांय करूंक जायना पूण देवाचेर पातयेवन आपणाचें जिवीत ती फुडें व्हरूंक सोदतात. ही भाग्यांत आमी आयकली जाल्यार खोशे मनान गरीब ती सुभागी. थर्ड पर्सन आमी म्हणटा न्हू कोण ती आनी कोण ती. लोक म्हणटलो ऑन द प्लेन ताचे मैदानाचेर प्रवचन तुमी सुभागी. पयली वळ आसा खोशे मनान गरीब ती सुभागी. सुर्गेचें राज तांचें. देवाचें राज लागीं पावलां.
प्राचीत करात मानून घ्या तें जेजून सांगलेलें म्हणजे राजाची बागेली जातली जाल्यार तुमी ब्लेसड जावपाक जाय, देवाचेर पातयेवपाक जाय. पूण ही सगळीं भाग्यां जाल्या उपरांत मागीर म्हणटा हें सगळें जातलें जाल्यार म्हजे खातीर तुमकां इट कम्स टू सेकंड पर्सन म्हणजे तुमकां हांव सांगता हें सगळें सांगलां जायतें ही सुभागी ही सुभागी ही सुभागी पूण हें तुमचें सुभागीपण तुमचें जातलें जाल्यार तुमी गोवाय दिवची गरज आसा. म्हजे खातीर तुमकां ओकमांतीत, तुमकां दुमाळो दितीत, सगळ्या जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत, तुमी सुभागी. आनी मजुरी तुमकां न्हय फकत दुसऱ्या संवसारांत ह्याय संवसारांत मेळटली. आनी ब्लेसड आसात न्हू, ब्लेसड ते कोणाक वापरताले, देवान जायत्याक आशिर्वाद घातलेले तांकां ब्लेसड आनी मागीर तांचें नांव घेताले. अदी करून आदल्या कोरार समजा देवान जायती गिरेस्तकाय दिल्या, जायतीं गोरवां दिल्यात, आदल्या तेंपार तांकां जायत्यो बायलोय, म्हणजे हे सगळें आसा तुका देवान तुका आशिर्वादान बोल्ला. यू वर कॉल्ड ब्लेसड. कोण बरें जिवीत जियेता, खुशालकाय आसा, दे वर कॉल्ड ब्लेसड. जेजू म्हणटा तुमकां ब्लेसड हो सुभागी जावपाक जाय जाल्यार तुमी देवाचेर पातयेवन तुमी बरें तें सोदून फुडें वेची गरज आसा. आनी भाग्यां तर बरे भाशेन आमी नियाळ्ळी, जेजूचें जिवीत ह्या भाग्यांनी दिश्टी पडटा. गरीब ती सुभागी. जेजू गरीब जालो, गोरवांच्या गोट्यान जल्मलो. दुमाळो सोंसता ती सुभागी, ताच्या माथ्याचेर कांट्याचो मुकूट, क्रुसाचें मरण सोंसलें तांणी. जेजू म्हणटा हांव ल्हानवीक आनी शांत काळजाचो, ल्हानवीक ती सुभागी. म्हजेशी याद, आय एम मीक एंड हंबल ऑफ हार्ट. ही सगळीं भाग्यां आमकां जेजूच्या जिवितांत दिश्टी पडटात. आनी हे भाग्य तर आमी आमचे कुतोल्या आपणायतले जाल्यार घडये आमकां सजमनां जायत. जेजूच्या जिविताचेर नदर मारल्यार पुरो. जेजू चल्लो ती वाट आमी चल्लीं जाल्यार आमी सुभागी जातले. आनी हाका लागून हांव म्हणटालो जेजू ह्यो टॅबलेट्स घेवन येवंक ना 10 मनामेताच्यो. जेजू आपूण पदवेन शिकोवन दिता. दोंगराचेर माउंट ऑफ बिएटिट्यूड्स आमी म्हणटा आपूण ही शिकोवन दिता. म्हणजे जेजू तो शिकोवन दिता, उतरान ताणें दिल्या, कोन्यांनी ताणें दाखयल्या. ही भाग्यां जितले फावटी आमी उचारता आमच्या कोन्यांनी ती आमी दाखोवंक जाय. आनी जेजू जावन आसा आमकां वाट ही भाग्यां जिवंक. हे वाटेन आमी जिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उचारुया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी सांबाळलो, आंकवार मरी थंय जल्मलो, पोसल्या ताका ताणें खूस सुसले, ताका कुस्सा जुळलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, सिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गात सोडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसुणी, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची मागणी देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांनी जेजूच्या खुर्साचेर नदर मारून आपलें जिवीत बागिया परमणे जिवंक, पोरजेचो बोरवासो जिवाळ सांबाळूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. देश कारबार चलयताल्यांनी पोरजेची निगा घेतना पिडेस्तांक, गरीबसाण आनी दुमाळो सोंसतल्यांक आदार सहकार दिवन
तांच्या जिवितांत बोरवांसो उपजोवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. भुरग्यांक भावार्थान वाडयतना आवय बापायन आनी वडिलांनी जेजून शिकयलेल्या बागयेंतलीं बरीं तत्वां तांणी आपणावंक आनी जिवितांत तीं पाळूंक तांकां आदार दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. तुमचे सोबे जेजू आकारून येवं. हो क्रिस्ती धर्म शिकवणेच्या केंद्राचो ब्रीद मनान दवरून दोतोनीचें केंद्र वरसभर सोमेस्ताच्या भावार्थाची आकारणी करूंक वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात. केंद्रांत वावुरतल्यांक आनी ह्या बऱ्या वावरांत मिसळ आसलोल्यांक उगळी उमेद आनी उर्बा फावो जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. थोडो वेळ ओगीच रावून आमची खासगी मागणी देवा फुड्यान दवरुया. भोव मोगळ बापा, सगळे खालतिकायेन थोडीशी मागणी तुजे फुडें दवरल्यांत ती तूं स्विकार कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटवणे वेळार आमी गायन गावुया सी 30 आनी 8 तुकांच बापा पान 40 आनी 4 सी 38 पेज 44. म्हज्या बाबा भयणांनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा, आमचे सेवेची ही दानां तुजे वेदीचेर हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाबय म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. आमची तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वर्षा आमी करून पावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोर्व काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमा मनशाची असोकतायेची दया करून ताणें आंकवारी थावन जोडून घेतलो आनी कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मन्नांतली आमकां सोडयली आनी मन्नांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां शिवासोना आनी पदव्यां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवापोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco Sumiami Oudokata Aniedau simple piedau Itle poni tu boro tesor Tuce moron देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा,
सिमियांव आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाश्यान ओतरून गेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणाचोय उगडास कर आनी तुजे काकुतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागिवंत आंकवार मारी देवाची माई संगाती, बागिवंत जुजे तिचो पोती, बागिवंत धर्मदुतांनी चड काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाई पवित्र आत्म्याचे एकवटांत देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमानानी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुद्दीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परास सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरमाशान ओत्रेकतोले आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक पयलीं आमी सगळीं सुभागे. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवन म्हाका पावना पुणे तूं तर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया. होरेब पर्वतार आमी D11 पान 50 आनी 3 D11 पेज 53.
प्रार्थया. सर्वेस्परा, सोडवण दितोल्या देण्या वरवीं तुवें आमकां दादोशी केले. तर ह्या देण्याच्या आदारान खरो बावार थीर उरूं आनी सदांच वाडत वचूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. थोडो वेळ बसूया. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्ल्या खातीर आमी काळजांतान दिनवासता. देवाचो आशिर्वाद तुमचे तशेंच आमच्या गायन मंडळाचेर मागता. गेल्ल्या आयताराक धोंडदान जालां 80,403 रुपये. बुधवाराक 9,900. सोसायटी ऑफ सेंट विन्संट द पॉल बायल्यान आसलोली गेल्ल्या आयताराक तांकां दान जालां 30,290. फुडल्या आयतारा सेकंड कलेक्शन पॅरिश कम्युनिटी सेंटराचे पासत आसतलें. आमच्या तरणाट्यांनी पॅरिश यूथ फेथ घडोवन हाडलोले. ताचो इनकम जाला 6,80,4,960.5 आनी डिस्पेस एक्सपेंडिचर 3,01,390.5 आनी फायदो उरला 3,80,03,670. हे दुडू सगळे उरल्यात ते यूथ अकाउंट आसा तातूंत आमी घालता. पूण तो यूथ अकाउंट म्हणटा तेन्ना इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन द पॅरीश अकाउंट. 4 आसात ते. एक हॉलाचो आसा तो आमचो, दुसरो म्हणजे रेजिडेंसाक तो एक तो दुडू एकठांय जाता डिस्पेजाक. दुसरो चर्च अकाउंट फाब्रिका म्हणटात. सगळे फाब्रिका आसते चर्च अकाउंट. मागीर कातेकिस्तांचो, युथाचो आनी गुड सॅमरिटन. ऑल दीस अमावंट कितें येतात ते बुधवारचे बाते इगोर्जेक वयतात. आयताराचे म्हणटू धाडचे पडटात. उलोवलें कितें कलेक्शन आसा जाल्यार ऑल्दो इट इज फॉर यूथ ऑर कॅतेकिस ऑर गुड सॅमरिटन इट हॅज टू रिफ्लेक्ट इन द चर्च अकाउंट एंड इट रिफ्लेक्ट्स. म्हणटच हे येयल्यात ते अकाउंटांतल्यानूच मागीर मोडटलीं ती. पूण सायन फाब्रिकाचे मनीस तांची सायन जाय पडटा. पूण कितें भाशेन आमी तरणाट्यांक शाबास दिता. बरे भाशेन हे फेथ ऑर्गनायज केलें आनी फायदोय तांणी केलो. आयज सांजे सांत साबोस्तियांची परब. परबेचे मीस सांजे 7:30 वाजता आनी उपरांत पुरसां मांडावळ करूंक कॉन्फ्रारिया. आ लेडी ऑफ लूट सायबिणीच्या कॉपेलांत ऑर्शेल नोवेना सुरू जातात. आयज सांजे 5:30 वाजता माडी उपरांत मीस. फाल्यां फेब्रुवारीचे 2 30 आनी उपरांत मिसाचें बलिदान सांजे 5:30 वाजता. फेब्रुवारीचे 11 परब. परबेचे मीस सांजे 5 वाजता. ह्या दिसांनी पयलो कुमन्यांव घेवंक तयार जातात त्या भुरग्यांक लागशिल्ली तयारी सांजे 5 ते 6 वाजता पर्यंत. कोण येनात. आवय बापान मातशी चोत्राय दोची. पयर क्लास घेतालो ते तीग जाणांची खबरूच ना, आख्खो उगतूच ना. आमी टायम दिता, टायम कोत्ता, टायम नासतना. आनी आमची जबाबदारी ती. आवय बापायन आपणाची जबाबदारी सोडून दिवंक जायना. ह्या भुरग्यां पासून आमी मागुया. बायल्यान एक बोर्ड घातला, तांची नांवां तांची आसात. गुडी आमची शेजारी आसत ती, शेजारी न्हय, एक नोदर मारया तांचेर. आमच्या मनान तांकां काडुया, तांचे पासत मागुया. आनी फुडल्या आयताराक पयलो कुमन्यांव. 21 भुरगीं पयलो कुमन्यांव घेतात. मिसाची मीस सकाळीं 9:30 वाजता. 9:15 न्हय, 9:30 वाजता मीस. तांचे पासत आनी तांचे फॅमिली पासत आमी ह्या दिसांनी मागुया. फाल्यां फेब्रुवारीची 2 तारखेर सोमिया जेजूचे भेटवणेची परब, प्रेझेंटेशन ऑफ द लॉर्ड. दुसऱ्या मिसाचे सुरवेक आमी बायल्यान वातींचेर आशिर्वाद घालतल्या आनी पुरसांव काडून मिसाची भेटेक येतल्या. फाल्यां सांजे पॅरीश पास्टोरल कावन्सिलांची जमात 6:30 वाजता. सगळ्या PPC वांगड्यांनी वांटो घेवचो. पोरजोळ बुलेटीन आमी उजवाडाक हाडटात फेब्रुवारीचे 18 उपकार करून ह्या वावराक आदार दिवचो. तुमचे एडवर्टिजमेंट आर्टिकल्स, पोएट्रीज, बर्थडे विशीस, डेथ एनिवर्सरी दिवंक आमी मागता. निमणी तारीख फेब्रुवारीची 5.
मार्साचे 28 आमची फिरगोस ओपेरा घडून हाडटात. वेगवेगळे तरेन आमकां तुमचो आदार जाय पडटलो. तुमी मुखार सरून आदार दिवचो. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 वाजतांक गाली बोंदयेन दोंदरे, 8 वाजतांक कार्दोस वाडो, 9:30 वाजतांक कातेकीस, 5:30 वाजता पोसरें बाट. 7 तारखेर आमची भेट वयताले उरलोल्या घरांक जातली. मोगाळ बाबा भयणांनो, ह्या दिसांनी आमी भेट परतून चालू केल्या. वेळ मेळटा ते भाशेन. 4 तारीख म्हळ्यार फकत 2च वाडे, म्हणजे लिटल मोर दॅन 100 हावजीस जातले आमचे विजीट करून. 1186 घरां आसात. केन्ना पावतले नकळो, पूण एटलिस्ट 100 तरी जाली 1/10. पूण ही 1/10 जाल्यान तातूंतल्यान आमी भेट केल्या आनी हे लागशिल्ले वाडे हिंगा 40% आमचो लोक, एटलिस्ट 40% इगोर्जेंत येना. कित्याक लागून येना? एक रिजन, जायती रिजन आसतली आनी ती आमी सोजमोता पाद्री कशें भेट करता तेन्ना. वन रिजन, आमकां हांगा सर्वीस मेळना. वी गेट सर्विसीस इन अदर प्लेसीस. कसली सर्वीस? इंग्लीश. जेन्युइननेस आसा थंयसर. ओके, आमची कातेकिस्तां पासून थोडी म्हणटा आमी गूड फ्रायडे येना हांगासर. कित्याक येना? देर इज नो इंग्लीश सर्वीस. दे गो समवेर एल्स. पदवीकार कसो आनी पातकर कसो आमकां जबाबदारी आसा आमच्या हातांत घातलेली पुर्जेची सेवा करूंक. जर आमी तांकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिना जाल्यार मागीर ही बाबा भयणां खंय खंय वेतात आनी एक पाट सोयी जाले म्हणटच येवंक सोदिनात. इतले लागशिल्लेच तर आमचे वाडे, इतलो लोक भायर वेता. पळोवया पयसिले जांकां उदीक लागीं इगोजो आसात कितली वेता आसतली. हे पासत म्हज्या मनांत आसा, PPCकूय घालतलो हांव तो, एटलिस्ट गूड फ्रायडे एक अर्ली सर्वीस करूंक हांगासर इगोजेन, भायर न्हय ती इगोजेन तर केली. फाटल्यान आमचो म्हणटा खुरीस मारलेलो आसतलो, इगोजेन केली. चड वगत लागना ताका. 2 वाचपां आसतात, पयले सरपट पडटात. फकत पांचशे मातसो व्हडलो रिफ्लेक्शन धाकटें दिवपाक जाता. मागीर खुर्साची भोजोण एक 15 मिनटांनी काबार जातली. मागीर कोमन्यांक वगत लागना. आमची जायतीं बाबा भयणां आसात. हें म्हज्या मनांत आसा. एक दुसरें आयतारचें एक मीस सुरू करूंक 10:30 तरी इंग्लीश भाशेन. कित्याक म्हाका नाका आमची बाबा भयणां तांकां मेळना म्हूण आनी खंय वेतात म्हूण. हे रिजन नाका म्हाका. आमी तो दिता आनी मागीर वेता जाल्यार आमचें कितें सांगूंक जाता. आमी दिनासतना यात म्हूण सांगूंक जायना. आतां आमची कितलीं भावां भयणां आसात UK, थोड्यांक इंग्लीश सजमोना. म्हज्या फिरगोजांनी आदीं आसलो सादो लोक गेला थंयसर. एक कोंकणी मीस मेवलें जाल्यार तांकां खूब बरें दिसता आनी ती रावतात. कोंकणी मीस मेवतले म्हूण, पाद्री येतले म्हूण, चॅपलन ते आतां. ते भाशेन थोड्यांक खऱ्यांनीच आडकूड आसा. थोड्यांक दोनूय भासो सजमतात. पूण ह्या पासत एज अ पॅरिश प्रीस्ट आय कॅनॉट निग्लेक्ट माय शीप. थोडी फावटी इंग्लीश म्हणलें म्हणटात ह्या गांवांत मातशें कितें जाता. कोंकणी कांयच बंद करचो ना हें मनान दवरात. पूण भावा भयणांक हांवें हाडूंक जाय हो म्हजो कायदो. ह्या पासत ह्यो वस्तू पयल्यो तुमकां सांगता, मागीर म्हणटा PPCकूय आमी मांडटले हांव. पूण जबाबदारी पदवीकाराची, लोकांची, पोरजेची निगा घेवंक ती हांवें घेवंक जाय. नाजाल्यार देवा मुखार हांव गुन्यांवकार जातलो. देवान तुमकां सगल्यांक बरो दीस दिवचो. सांजी फेस्ताक येयात. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. आनी सर्पदविदा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सामिंगेलीक. सामिंगेल महाबोडया लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवासाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आनी तूं सुर्गीच्या दलबराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोटे आत्म्यांक एमकोणांत लोटून घाल. कित्याक ते आत्म्याचो नाश करून आख्ख्या संवसाराक चलपळटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. यू सर्वीस सान सेबास्तियान बोगतान पान 243. U26 पेज 243.
San Sebastião, Boca